जिल्हा पंचायत वेंचणुकेचे वेळापत्रक आज शेनवारा जाहीर झाले। 20 डिसेंबराक गोयातल्या 50 झेडपी मतदारसंघांखातीर वेंचणूक जातली। 1 ते 9 डिसेंबर मेरेन अर्ज भरपाक मेळटले। 10 डिसेंबराक अर्जाची छाननी जातली। 11 डिसेंबराक अर्ज फाटी घेवपाची तारीख आसतली आणि त्याच दिसा दनपारा उमेदवारांची यादी जाहीर करतले। 20 डिसेंबराक सकाळी 8 ते सांजेच्या 5 मेरेन मतदान जातले आणि 22 डिसेंबराक निकाल जाहीर जातलो। बॅलट पद्धतीन मतदान जातले। वेंचणुकेची आचारसंहिता आयच्यान पंचायत क्षेत्रांनी लागू जाल्या असे राज्य वेंचणूक आयुक्त मिलिंद डिसोजा हांणी सांगले। 1 ते 9 डिसेंबर सकाळी 10 ते दनपारा 1 वरा मजगती वेंचणुके खातीर अर्ज भरपाक मेळटले, पूण हो अर्ज भरपाचो काळ 7 दिसां खातीर आसतलो। 3 डिसेंबर ही भौशीक सुटी आणि 7 डिसेंबर आयतार आशिल्ल्या कारणान ह्या दिसा अर्ज भरपाक मेळचे ना। वेंचणुकेची आचारसंहिता आयच्यान सगळ्या उत्तर गोय आणि दक्षिण गोय जिल्लो पंचायतींनी लागू जाल्या, पूण पालिका क्षेत्र आणि पणजी महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात येवपी वाठारांनी आचारसंहिता लागू जावची ना अशें डिसोजा हांणी सांगले। उमेदवारांक चडांत चड 5 लाख मेरेन खर्च करपाची मेकळीक आसा। हे मतदान बॅलट पद्धतीन जातले।